extension limit for the period of 6 months for the offshore casino. हाज्या खातीर 6 म्हयने परत तेजी लिमीट जी आसा पयली ती कॅसिनोची वाडयल्ली आसा. बडोशा प्लांट आमचो जो आसा ताका इन्स्टॉल आनी कमिशन करपा खातीर एक आमकां अवॉर्ड करपा ताजो फायनान्शियल एप्रुवल दिवपा खातीर कॅबिनेटाक हाडलें. थर्मल स्क्रिनींग गन जी आसा पयली आमी जवळपास 1000 घेतल्या, तरी अजून आमकां शॉर्टफॉल पडटा, आनीकूय घेवपाचें आसा. प्रत्येक गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी थर्मल गन वापरपाचें ठरयलां. हाज्या खातीर परचेस केला, डायरेक्टली कॅबिनेटाक घातलेली. फक्त 2 जाण एक आमचो डिवायस वायरलेस आनी पुलीस इन्स्पेक्टर वायरलेस. वन इज मिस्टर विट्रन डिसोजा आनी दयानंद गांवकर. ओके, हांकां एक्सटेंशन दिलां आमी, कारण स्पेशलायज तांचें काम आशिल्लें. ताजूक सबसिडी दिवपाचो जो विशय आशिल्लो, तेजी बेज प्रायस ज्यो सोसायटी दिता म्हणजे गोवा बागायतदार नेते 105 रुपया ही बेज प्रायस धरून 125 रुपया हो सपोर्ट प्रायस, म्हणजे 20 रुपया हो सपोर्ट प्रायस मेळटलो. आयज परत ज्यो सगळ्यो टेस्ट आमच्या पेतलेबान केला त्यो सगळ्यो टेस्ट ह्यो नेगेटीव आयल्या. म्हणजे तो सस्पेक्टेड कोवीड पेशंट असो न्ही. आतां गोंयान आनीक आमी एक 5,000 लोकांच्यो सुमार टेस्टी करपाच्यो आसा. म्हणजे ते सगळे सस्पेक्टेड आसा अशेंय न्हू, पण आमी टेस्ट कित्याक करता, चुकून एखादो दुसरो उरचो न्हू म्हणून टेस्ट करता. ती परत एकदां आयच्यो सगळ्यो टेस्ट ज्यो आसा पळय न्ही फाटल्यो केल्ल्यो त्यो सगळ्यो टेस्ट नेगेटीव आयल्या. तिसरो लॅब सेटअप आमी आतां चिकाली हॉस्पिटलांत करता आनी हांगा ऑस्पिसियो हॉस्पिटल मडगांव हांगासर 2 आमी सेटअप करपाचे आसा.